सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता ब्रुनो आनी आर्कांजो डायस आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवान तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या पॅट्रीक आनी सिल्विया कुतो हांचे पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया इल्दा डायस आपली बरी भलायके पासत मागूंक लायता तिका. तशेंच हेर सगळींची कोण बरी नात आमचे फिरगोजेन तांकां देवान पिकोवणेचो हात लावंक आमी मागुया. आयज बाबताची दिवटी पेटयता देवसा एड्रियन डिसुजा आनी फामील, दाबोली पेद्रिनो गोम्स आनी फामील. ह्या कुटुंबांचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. आमचेच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या राज्या पासत आनी देशा पासत मागुया. आनी कितें भाशेन चालू दवरुया मागूंक आमच्या होम मिनिस्ट्री पासत, आमच्या चीफ मिनिस्टरा पासत, आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटा पासत आनी सगळे जे लोक तशेंच एक्टिविस्ट जांकां हॅरस केल्ले आसात आनी ह्या दिसांनी हो हॅरसमेंट चालू आसा तांचे पासत मागुया. वेलसांवच्या लोकां पासत मागुया जे डबल ट्रॅकिंगाक लागून कश्टवतात आनीक आपलीं घरां आनी आपली हेरिटेज राखूंक वावुरतात तांचे पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यानो, बागिवून जुजे वाजाक भेटयलेल्या आयच्या तिसऱ्या नोवेनाचो विसव जावन आसा. गोरिबां, ओस्कोत, एकसुऱ्यांक आनी निरेशेल्ल्यांक थंय मोग दाखोवंक बागिवून जुजे वाज आमकां स्फूर्ती दिता. बागिवून लुकासान बरयलेल्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. जेजू एका सोनवारा दिसा देवस्थानांतल्यान गेलो आनी वाचूंक ताका कवडो दिलो. तातूंत हीं उतरां आसलीं: सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला गोरिबांक बरी खबर दिवंक. ह्या संवसारांत जियेतना जेजून देवा बापाचो मोग सगल्यांक परगटलो, जावं तीं गरीब, पिडेस्त, अनभावार्थी आनी पातकी मनशां. बावतिजमा दिसातान आमकांय हेंच जेजूच्या वावरांत भाग मेळ्ळा. जे परी देव आमचे सवें उदार, तशेंच आमीय लेगून गोरिबां, ओस्कोत, एकसुऱ्यांक आनी निराशेल्ल्यां थंय मोग दाखोवंक सांज जुजे वाजाचे मुजतीन हे पवित्र मिसाचे भेटेन खतखत्यान मागुया. आयचो दीस डिओसिजेच्या लौकीक आनी कुटुंबीक वावरा पासत भेटयला, तेन्ना ह्या खात्याच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. मिसांव भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक दिलां. आमी आमचें मिसांव पाळूंक फुडें सरल्यांगाय. बागिवून जुजे वाजानूय भुरगो आसतना तावन आपणाक दिल्लें मिसांव पुरें केलें. आमी जायते पावटी ह्या मिसांवांक खान मारचे बदलेक आमी आंग काडलां, भिवून फाटीं रावल्या, वो आमी आळसाय केल्या, बेसारमाय केल्या. असल्या सगळ्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध
हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, तुज्या पुता वरवीं सगळ्या पोरजांक तुजो सासणीक पोर जोड तुवें फांकयलोय. ह्या आमच्या सोडवणदाराचो पूर्ण प्रकाश आमी ओळखोसो कोर आनी ही आमची ओळख वाडोन चडोन सासणाच्या वैभवाक आमकां पावय. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भाग्योन जिवामाचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रिती चांदो, देवान पयलो आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करुया. हांव देवाचो मोग करतां अशें कोण म्हणत, पूण आपल्या भावाचो द्वेस करीत जाल्यार हो मनीस फोटकिरो. आपणाक दिश्टी पडटा ते भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिश्टी पडना ते देवाचो तो मोग करतलो कसो? खरें, आमी ताचे कडची आज्ञा घेतल्या ती ही, जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करचो. जो कोण जेजू अभिशेक म्हूण सोत मानता तो देवाचो पूत, आनी जो कोण बापाचो मोग करता तो ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता. देवाच्या भुरग्यांनो, आमी मोग करता म्हूण एक कोणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक, आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय, कित्याक जाका देवान जल्म दिला ताणें संवसाराचेर जैत व्हेलां. संवसाराचेर आमी जैत व्हेलां तें हें आमचो भावार्थ. देवाचें उतर हें. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां परतून म्हणुया. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजी पोरजेची मुनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. जुलूम आनी जबरदस्ती सोंसतल्यांक तो सुडयतलो. ताचो जीव ताच्या दोळ्यां मुखार भोव मोलादीक. तांबो नासतना ताचे खातीर मागणी चडोवतलीं. दीसभर ताचेर आशिर्वाद मागतलीं. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगो सोर तें तोगूं. प्रितमेचीं सगळीं कुलां ताका लागून आपूण सदय म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. उद्गाराक उबीं रावया. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक,
सर्वेस्परान म्हाका धाडला. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिलियाक परत गेलो आनी ताची किर्ती आख्या प्रांतान गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकोवन दितालो आनी सगळीं ताची व्हडवीक सांगतालीं. जेजू नाजारेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सुये प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानान गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायास प्रवादेचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक आनी सर्वेस्पराचे कृपेचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवडून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायिल्ले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, जोण एकल्याक आमकां मिसांव आसा. सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां, बावतिजम घेतला त्या दिसाक जावन आमकां हें मिसांव दिल्लें आसा. आनी हें मिसांव जेजू क्रिस्ताचें. खूद आपणें ह्या संवसारांत येवन देव जावन मनीस जालो आनी मनीस जावन हें मिसांव ताणें केलें. तेंच मिसांव ताणें आमकां दिलां. वचात आख्या संवसाराक परगट करात. आनी खेरीत भाशेन आतां जेन्ना सान फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेची दाखोवण जाल्ली तेन्ना आमी परतून परतून उगडास केला, वी आर मॅसेंजर्स ऑफ गूड न्यूज. आमी शुभ वर्तमानाचे परगटणार. हे मिसांव ह्याच बावतिजमांतल्यान येता. जेजून जेन्ना बावतिजम घेतलेलो आनी ह्या बावतिजमान ताणें मिसांव घेतलेलें, त्या उपरांत आपली पब्लीक मिनिस्ट्री जेन्ना सुरू करता, भौशीक वावर जेन्ना तो सुरू करता, तेन्ना पवित्र पुस्तकांतल्यान आपणाचो जागो कितें, आपण कोण, कित्याक आयला, म्हजें मिसांव कितें, हें पयलीं आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी देखूनच आयच्या शुभ वर्तमानांत जें आमी इसायास प्रवादेच्या पुस्तकांतलें थोडेंशें आयकलां, जें जेजून वाचलें आपल्या लोकां पासत, तें ताचें मिसांव उक्तें करता. कितें करूंक आयला? सर्वेस्पराच्या आत्म्यान बेसतो न्हू, आपणाचे वस्तुंगी न्हू, वो लोकांनी वोट घालून न्हू, वो आनीक कोणें पागार दिवन धाडलेलो म्हण न्हू, पूण सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. आनी ह्या आत्म्यान जरी तर तो वावर करता जाल्यार हो वावर करूंक ताका भिरांत ना. हो वावर करूंक तो बेसार माय करचो ना. हो वावर करूंक मुखार सरता आसतना ताका जरी तर आडकोडी आयल्यो, ताका बंद करूंक सोदतात, ताका लोक रिजेक्ट कोत्ता, जे भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानाचे आखेरेक मागीर उपरांत होच लोक नाजारेताचो ताका नाकारता. कित्याक? तो आमचोच न्हय, तो वयाचो पूत न्हय, तो ताच्यो भयणी आमचे मदें ना, आमी ताका वळखता. ह्या कारणाक लागून लोक नाजारेताचो ताका नाकारतलो. पूण तरी आसतना हे नाकारणेक पासून जेजू आपलें मिसांव फुडें व्हरत रावता. भाव भयणीनो, हें मिसांव फुडें व्हरपाचें
जें दान ताका आसा, जी घोटाय आसा ती खंय तावन आयल्या. हेच्या पयल्या वाचपान भाग्योन जुआंव आपले चिटीन आमकां उगडास करता, देव मोग. आनी देव मोग जाल्यार देवा सोवें जो मोग आसा तो घेवन आमच्यान कितेंय करपाक जाता. देवाचो मोग घेवन जरी तर आमी मुखार वेता जाल्यार आमचें मिसांव साकार करपाक आमकां सोंपें. पूण देवाचो मोग जरी तर ना जाल्यार आमच्यान तें मिसांव साकार करूंक जायना. कित्याक जो कोण देवाचो मोग करता म्हणटा आनी आपल्या पेल्याचो मोग करिना, भौशीक वावरान मिसळ जायना, दुसऱ्यांच्या आदाराक पावना. ओ साद्या उतरांनी पेल्याचो मोग करिना पूण आपण म्हणटा देवाचो मोग करता तो फटकिरो. आनी असले फटकीरपण भाव भयणीनो आयज संवसारान जायतें रिगलोलें आसा. वेगवेगळे मनीस आमकां दिश्टी पडटा ही फटकीरपणां करतात ते. तोंडान उलयतात एक, करतात दुसरें. फटवणी जायती आसा, फ्रॉड चालूच आसात, स्कॅम्स चालूच आसात. कित्याक हें फटकीरपण आसा. सांगता आसतना उलयता आसतना एक, करता आसतना दुसरें. म्हणटच असल्या संदर्भान हें मिसांव जें देवान दिल्लें आसा तें पाडूक पावना. आपणाचें मिसांव घेवन फुडें सरतात, आपूण देव जाल्ल्या भाशेन करतात. आनी ह्या पासत तें घडये थोडोसो वेळ उत्तलें, दिसतलें की साकार जाता म्हूण, पूण त्या उपरांत रोखडेंच पडटलें, गडगडटलें. उरफाटें जेजूचें मिसांव पळोवपाक दिसतालें हें आनी मुखार वेचें ना, आनीक आतां जावचें ना, बंद करतले तेका, मारतले तेका. पूण तो त्या फोंडान उरोंक ना. मारलो, मेलो, फोंडान गेलो, पूण 3 दिसां उपरांत तो पुनर्जीवन जालो. हें जैत. आनी हें जैत आयज पासून संवसारार चालू आसा आनी संवसार सोंपो पर्यंत तें चालू उरतलें. कित्याक खुद जेजून आमकांय धाडल्यात हेंच मिसांव घेवन आख्ख्या संवसाराक वचात, संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. म्हणटच संवसार सोरो पर्यंत हें मिसांव, क्रिस्ती मिसांव केन्नाच सोंपचें ना, कोणाच्यान तें बंद करूंक जावचें ना. तातूंत भितर वेगवेगळ्यो वस्तू आसात. आमचो वावर आसा तो वेगवेगळ्या भागांनी वांटलेलो आसा. आमचो समाजीक वावर आसा, आमचो आर्थीक वावर आसा, आमच्या कुटुंबीक वावर आसा, आमचो खासगी वावर आसा. कोण शिक्षणान आसा जाल्यार कोण बिझनसान आसा, कोण शेतांत कोत्ता जाल्यार कोण फॅक्ट्रीनी वावर करता. हे सगळे तरेचे जो वावर आसा तातूंत आमी क्रिस्ती भावार्थी आमचें मिसांव म्हणजे मोग तातूंत घालता. थोडोसो वेळ आमचेर आड जायतीं जाणां वेतलीं, थोडोसो वेळ आमी पडटा अशीं दिसतलीं, थोडोसो वेळ आमकां दिसतलें आनीक जायना, आनीक करून फायदो ना, सोड खबर. पूण जो कोण थीर रावता, संवसार सोरो पर्यंत थीर रावता, ताचें जैत जातलें. तर हें जैत आमकां दी म्हूण आमी मागुया. आपलें मिसांव भाग्योन जुजेवाजान भुरगो आसतना तावन केल्लें. ल्हान आसतना तावन जावन मागण्यांतल्यान आपल्या इश्टां बरोबर, दुसऱ्या भुरग्यां बरोबर तांकां पासून जायते देवाच्यो वस्तू, सांतां भक्तांचीं जिवीत हें तो सांगतालो, मिसांव आपलें फुडें व्हरतालो. तशेंच दुसऱ्यां सोबें दोयाळ जावप, गरिबां सोबें दोयाळ जावप, तांकां आपलें जेवण दिवप हेंय करतालो. आपल्या आवय बापायक खालती रावतालो, मिसांव एक भुरग्याचें. तशेंच वाडल्या उपरांत जेन्ना हें मिसांव, हें आपोवणें ताणें मानून घेतलें याज्ञिकाचें, तेन्ना याज्ञीक कसो सोदून गेलो ज्यो सांडलेल्यो शेळयो आसात त्यो. खरो गंवडी, आनी खरो गंवडी जाता आसतना जितलें ताका करूंक पडलेलें म्हणजे वेगवेगळे भेस घेवपाक पडलेले, जाय तो सॅक्रिफीस करूंक पडलेलो, ट्रॅवल करपाक पडलेलें, हें सगळें भियेनासतना, फाटीं सरनासतना जुजेवाजान केलें. तर हेंच मिसांव भाव भयणीनो आमी फुडें व्हरूंक आमी कितें करता. हाच्या शुभ वर्तमानान जेजून आपणा विशीं सांगलां ते भाशेन आमकां खबर आसा काय. हीं उतरां आमच्यांनी म्हणूंक जाता काय. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिशेक केला, गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचें कुरपेचें वरस परगटूंक ताणें म्हाका धाडला. ही निमणी वोड, ताणें म्हाका धाडला. तुका खबर आहा तुका कित्याक धाडला तो? म्हाका खबर आहा म्हाका कित्याक धाडला तो. जेजू जाणा आसलो आपणाक कित्याक धाडला तो, आनी ह्या पासत तें मिसांव फुडें व्हेलें. आमी जाणा जावया म्हाका कित्याक धाडला. जण एकल्यान हेचेर नियाळ करचो, आनी कोणाच्यान तुका हें सांगूंक जायना. हाचो नियाळ तुवें जण एकल्यान करपाक गरज, म्हाका कित्याक धाडला.
आनी म्हाका कित्याक धाडला हें आमी सोदता आसतना पवित्र पुस्तकान सगळे जबाब आमकां मेळटा. देखून पवित्र पुस्तक वाचया, ताचें नियाळ करुया आनी आमचें जण एकल्याचें काम, आमकां दिल्लो जो वावर आसा, आमकां दिल्लें मिसांव आसा तें सोदून काडुया आनी तें जेजू सांगता संवसार सोरोपर्यंत साकार करुया. उबी रावया. आमची थोडीशी मागणी आतां देवा मुखार दवरुया. आमचे पवित्र सभेचे फुडारी मिसावांच्या आनी हेर जाग्यांचेर गरिबांची आनी अशक्तांची बरे तरेन सेवा करतात तेन्ना तांकां फावो तो आदार आनी सहकार मेळूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमचे राजकीय फुडारी दुबळ्या धाकट्या आनी गरजेवंतां सवें हुस्को दाखोवंक आनी तांची गोत सुदारूंक उपाय घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. ल्हानपणी थावन सांजुजे वाज गरिबां अशक्तांचो मोग करी आनी मरो पर्यंत ताणें तांची सेवा केली. आमी असल्या भावां भयणींक आमचो मोग वांटूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आयज आमी खेरीत भाशेन मागता दियोसेजीच्या लौकीक आनी कुटुंबीक वावरा खातीर ह्या वावराक लागू जातल्या केंद्रांनी वावुरतेल्यांचेर आनी तांच्या वावराचेर सुबा आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. सुर्गीचे बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दयेन आयकून घे आनी आमचें मिसांव फुडें व्हरूंक तुज्याच आदारान आमकां बळ दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. गायन घेऊया C8 पेज नंबर 31. C8. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आत्मेचें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे भुरगे सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमचें बलिदान मानून घे, ताचे वरवीं उतरां वर्ती देणी आनी आमी तुजे कडचीं घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवेंच आमकां दिलां तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचें काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजें सोडवणेचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिसती पडलो. ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र, पवित्र, पवित्र,
तलवारांचो सोयीस्कर तूं सोलांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान पूण सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नांवे ताका सोय पूण सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तीच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाभारताचो गुटपोर गोठुया तुझ्या गुरसांनी बोलोची वोटपोना पूर्वी तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टा गोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना देवाचो आत्मो आमचेर आसा आमकां अभिषेक करूंक आनी आमकां मिसांव फुडें व्हरूंक आदार करूंक ही कृपा आमकां मागुया आनी जण एकलो आमी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन अत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया
देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी सुन्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन तुझी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो ही तुझी आज्ञा तुवें आमचो प्रार्थुया. प्रितच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणाच्या बोळान आमचें जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून याद जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडका. उत्सवाचे मागणे. सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या भावा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो भावार आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उजो तुज्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव परवसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां दोकोनासतना ओपूं तुजी कृपा आमकां नवसरू. नव्या स्वर्गा आनी नवे प्रितुमेच्या खऱ्या बरवशान रावतना हे बिया मनशा कुळाक कशें आखे रचनेक भितरल्यान तावन बदलून तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणांक तुजी महिमा परचडूं. उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सवे सर्गीचे तेवे जोडीची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगळ्या संवसारात सोडवणाराचो संतोष आनी शांती पसरां. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणणी सदां सर्वदा. आमेन. गायन घेऊया U35 पेज नंबर 249. U35. चालल्या आमच्या भावा विनयत्या तुझी मजत पावय. Say